आयचो मिनरल फाउंडेशन हाचो फोकस जो आसा की मायनिंग भागात आमकां बरेचशे फावटी थोडे जाण पळयता आसतना मायनिंगेक आपल्या त्या घातलेल्या चश्मातूच पळयतात. मायनिंग म्हणजे डिस्ट्रक्शन होच विशय घेवन पळयता. बट सस्टेनेबल मायनिंगूय बी सुरवात करपाक जाता. मायनिंग ही खुबश्या लोकांची उपजिविका आसा. मायनिंगेचेर कितलेशेच लोक डिपेंडंट आसा आनी सरकार मायनिंग ज्या पद्दतीन मागीर जावं ते ऑक्शन आसतलें किंवा जावं ते ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें जावं ते रिस्टार्ट ऑफ द मायनिंग आसतलें हें सुरू करता आसतना लोकांची उपजिविका चलची, लोकांक खंय तरी बिजनेस मेळचो, लोकांक खंय तरी नोकरी मेळची, कोणाचो तरी ट्रक चलचो ह्या उद्देशान आमी प्रत्येक मायनिंगेंतलो स्टेप घेयत आसता. प्रत्येक जाण उठसूट कोर्टान वयता, हो ट्रान्सपोर्ट बंद कर, तो ट्रान्सपोर्ट बंद कर. हांगासर आमचो वैयक्तीक इंट्रस्ट कोणाचोच नासता. आमचो जर इंट्रस्ट आसा सरकाराचो जाल्यार सरकाराक रेव्हेन्यू मेळचो आनी लोकांक काम मेळचें. हांवें मुद्दामून सांगता आत्तां ज्यो एक्टिविटीज सुरू आसल्यो त्यो बंद करपाक सुद्दां काही लोक शहरांत रावन ह्यो एक्टिविटी बंद करप खूब सोंप्यो. बट त्याच लोकांचे थंयसर ट्रक चलताले ते लोक म्हाज्या कडेन आयले दोतोर आतां कितें करूं काय म्हणून. हांवें म्हटलें म्हणजे सहसा आमी पळयता की 2 कडल्यो एक्टिविटी हालींच्या हालीं बंद जाल्यो. तातूंतल्यान तरी आमच्या मायनिंग भागांतले खंय तरी ट्रक चलतले, ड्रायव्हरांक काम मेळटलें, गॅरेजीक मेळटलें. म्हणजे आमी जे सगळ्यांच्या पर्यंत पयशे पावपाक जाय हें एक माध्यम आसता आनी त्या खातीर म्हणजे पॉझिटीव वेन सगळ्यांनी विचार करपाची गरज आसा. म्हणजे जे मायनिंगेक फक्त विरोधा खातीर विरोध करता आसत तांच्यांनी मायनिंग भागांतल्या लोकांच्या जिवना कडेन पळोवपाची गरज आसा. आणि निश्चित रित्या ते जर पळयले आसत कारण म्हाका खबर आसा हांव मायनिंग भागांत रावता, लोकांच्या ट्रकांची परिस्थिती कितें जाली ही खबर आसा आनी गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून ते सुरळीत रित्या चालू जावपा खातीर प्रत्येक स्टेप जी आसा मायनिंगेची आमी उचलता आसतना ती काळजीपूर्वक आनी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सच्या अनुसारूच आमी तें काम करीत आसात. बट काही लोक तेकाय ऑब्स्ट्रक्शन हाडचे हाजोच अर्थ असो जाता की मायनिंग एक्टिविटी चलची तेंच्यानुसार ती चलची न्हू काय कितें अशा पद्दतीचो केन्ना केन्ना म्हाका प्रश्न पडटा. बट निश्चितच रित्या आयज सगळ्यांनी पॉझिटीव रित्या जर पळयत जाल्यार मायनिंग सुरू जावपा खातीर उशीर लागचो ना.